लुका प्रमाणे शुभ वर्तमान अवेस्वर 15 वळी 11 ते 30 आणि 2. दोयाळ मोवाळ काळजाचो बापूय वापार. आनीकूय ताणें सांगलें, कोण एकल्या मनशाक 2 पूत आसले आनी तांचे मदल्या धाकट्यान बापायक अशें म्हणलें, बापा, म्हाका पडटा तो दायजाचो वांटो म्हाका काडून दी. आनी ताणें तांकां दायज वांटून दिलें. आनी थोड्या दिसां भितर धाकट्या पुतान आपणाचें आसलें तितलें एकठांय केलें आनी घरांतलो भायर सोरून तो एका पयशिल्ल्या गांवांत गेलो. आनी थंय मोस्तें जिवीत जिवन ताणें आपले गिरेस्तकायेची वाट लायली. आनी ताणें सगळें होगडावन उडयतोच त्या गांवांत एक खोर भूक पडली आनी तोय अडचणेक सांपडलो. तेन्ना वचून तो त्या गांवांतल्या कोण एकल्यागेर चाकरीक रावलो आनी ताणें ताका आपल्या शेतांत दुकरां चोरूंक धाडलो. आनी दुकरां खातात त्यो सांगो तोरी खावन आपलें पोट भरूंक ताका खुशी येताली, कित्याक कोण ताका जेवणाक कांयच दिनासलो. शेकी सोयराणार येवन ताणें म्हणलें, कितले दिसवाडेचे मानाय म्हज्या बापायच्या घरांत नाका परो जायसर जेवून खावन आसात आनी हांव हांगा भुकेन मोरतां. तर हांव उठून म्हज्या बापायशी वेतलों आनी ताका म्हणटलो, बापा, हांवें स्वर्गाचेर आनी तुजेर आडपातो केला. म्हाका तुजो पूत म्हणूंक आनीक म्हाका फावो ना. तुज्या मानायेंतलो एकलो कसो म्हाका धर. आनी उठून तो आपल्या बापायशी गेलो. पयसूच आसतना ताच्या बापायन ताका देखलो आनी ताचें काळीज चुरचुरलें आनी धांवून वचून ताणें ताका वेंग मारली आनी ताचे उमे घेयत रावलो. पुतान ताका म्हणलें, बापा, हांवें स्वर्गाचेर आनी तुजेर आड पातो केला. म्हाका तुजो पूत म्हणूंक आनीक म्हाका फावो ना. तेन्ना बापायन आपल्या चाकराक सांगलें, बऱ्यांतलें बरें एक वस्त्र बेगीनचे बेगीन हाडून ताका न्हेसोयात. ताच्या बोटाक मुदी आनी पांयांक वाणो घालात. गुलगुलीत पाडकुलो हाडून मारात. जेवण करुया आनी बरें बरें खावन पियोन खुशाल जावया. कित्याक हो म्हजो पूत मेल्लो तो नव्यान जिवंत जाला, सांडलोलो तो परत मेळ्ळा. आनी तांणी जेवंक सुरू केलें. तेन्ना ताचो व्हडलो पूत शेतांत आसलो आनी येवन घरा लागीं पावतां पावतां ताणें संगीत आनी नाच जाता ती आयकली. आनी एका चाकराक आपूण कितें जालां काय म्हूण ताणें विचारलें. चाकरान जाप दिली, तुजो भाव आयला आनी तो सोलामती पावलो म्हूण तुज्या बापायन गुलगुलीत पाडकुलो मारला. पूण तो जबर रागार जालो आनी परती पाळून ताणें बापायक अशें म्हणलें, पळय, इतलीं वर्सां जालीं हांव तुजी सेवा चाकरी करतां आनी तुजें उतर आमी केन्नाच मोडूंक ना. तरी म्हज्या इश्टां बराबर जेवंक पियोंक तुवें म्हाका केन्नाच एक बोकडो लेगून दिलो नाय. पूण शिंदोळ बायलां बराबर आपलें दायज खावन होगडावन हो तुजो पूत येना फुडें तुवें ताचे पासत दाटो मोठो पाडकुलो मारलोय. पूण ताणें ताका सांगलें,
तूं सोदांच म्हज्या सांगाता आसाय आनी जें कितें म्हजे लागीं आसा तें सगळें तुजेंच. पूण बरें जेवण करूंक आनी खुशाल जावंक पुरतें कारण आसलें. तर हो तुजो भाव मेल्लो, तो नव्यान जिवंत जाला. सांडलोलो तो परत मेळ्ळा.